This program is brought to you by Sham Shetye, Anant Lakshmi and Sons Ventures Private Limited and Shetye Group. Shetye Group, a dream home for every Goan. Just imagine. नमस्कार. श्याम शेट्ये, अनंत लक्ष्मी अँड सन्स व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि शेट्ये ग्रुप अ ड्रीम होम फॉर एव्हरी गोवन प्रस्तुत जस्ट इमॅजिनाच्या या भागात तुमचे स्वागत मित्रांनो. UDP's di regional plano, constructiono kalanguto kandolimo, CTP de विश्वजित रानो. याच खातीर तुका काही मनीस बाबलो एस्कोबार म्हणटा. हो कित्याक आता म्हणटा ते म्हाका कळना. बरं आता हांगा कितें केला या शेतान तुवें कितें केला सध्या? आता ही माती तासल्या इतले फातर घातले आमी. माती तासल्या चिरे तुवें कसलो गडगड रे. कितें जालें मदींच वेदर चेंज कितें जालें? माती काढतात, माती ताशिनात, चिरे तासतात आणि माती घालतात. मायकल, नृत्य व्यंजन, तुझे नृत्य व्यंजन सुधरे मायकल. माती घालतात आणि चिरे तासतात. समेस्त मायकलांक आणि सर्व लोकांक जेन्ना जेन्ना काही व्यक्ती कोंकणी व्याकरण चुकतले तेन्ना तेन्ना हांव प्रगट जातलो. अशें केन्ना केन्ना दिसना तुका अशें वचपाचें आनी घट्ट मिठी मारपाची मुख्यमंत्र्याक? माझी तसली कसलीच इच्छा ना. आमची मुगेली व्हडली तशी इच्छा ना रे. बट महेश, यू फील लाईक गिव्हिंग अ किक ऑन माय. कदरान सुद्धा सनी देवलान म्हटला नो इफ नो बट तू बीजेपी बरोबर लास्ट मेरेन रावतलो. तसे जावचे ना. आलिया भट आपल्या लग्ना दिसा कशी दिसताली? तुवें अशें म्हणप सुदीन बाब सांग न्हू कितें एक्झॅक्टली अशें तुवें म्हणप. कितें हास्य हे हास्य काय मदन बाण जणू. अरे काव्य शाकुंतलाक भर दिवपी वसंत सेनेचे जसे हास्य आहे तुमचे सुदीन बाब. तिने उगीच काढली जीभ लायली ताळ्या करू नये. अरे काढली जीभ लायली ताळ्याक से याद आया दीपक जी कैसे है. सुदीन बाब बायलांचो हट्टी स्वभाव असता पळय न्ही. कोणच काय करू शकत. सो तू पॉवर मिनिस्टर आससर प्रियोळ मतदारसंघाक लायटीचो प्रॉब्लेम जायत रावतलो. डेफिनेटली. पक्का बदला लेगा रे तेरा सुदीन. चा घेता घे चा घे. कितें हाडू खावपाक? भाजी, वडा, मिरची, शिरो आणि कितें? आनीक पेडा हाडू? म्हाका दिसना तुका पेडान इंटरेस्ट हा. कित्याक आता पेडापेक्षा गेडान जड मलाई म्हणजे गेडा बरें न्हू चड तुका आवडीचे. आता विश्वजित राणे आम्ही ऐकला की तो दिल्ली वचून तुझे कंप्लेनी करता खंय. अरे आपणाक खबरूच ना हे केन्ना जालें? अशी एक्टिंग करू नाका सीएम. ऍटलिस्ट हे तरी सांग उदक दिवन आमकां ऑयल मेळटली? ते हांव म्हणना कांयच. म्हण की गडकरी खातीर सुदिनाक मंत्रीपद मेळ्ळें. हांव तें म्हणना. मागीर एक सांग विश्वजित राणे कोणाच्या खुस्तार इतलो तुका अशें करता? सेंट्रल लिडरशीप. हेच तुका हांव म्हणटालो हेच उलय म्हणटालो तुका हांव. विश्वजित राणेचे म्हणणे तरी कितें म्हणटा तो? आपूण श्रेष्ठ, आपल्याकूच सगळें मेळचें. रशियाचो प्रेसिडेंट कोण? पुतीन. कसलो पुतीन? कसलो कितें पुतीन धवळीकार कितें? पुतीन कोण पुतीन? कोण नाव कितें? फर्स्ट नाव कितें? पुतीन. पयलें नाव कितें? खबर ना. पुतिनाचे पयलें नाव व्लादिमीर. याचो मिनिंग कितें? मिनिंग म्हणजे मरे नाव अशें उदकाच्या बाटलीचे काय दिसता रे पळोवपाक पण व्लादिमीराचो मिनिंग इज म्हाका खबर ना. मायकल माणकुराद आमे काय पेरा? स्ट्रेंज मरे माणकुराद आमे सोडून पेरा जाय तुका.
Okay, Michael, very important. We want to comment on heroines, actresses. वी कॅनॉट कमेंट ऑन दिस. कर रे कमेंट कित्याक मायकल तुका सांगता आजकालचे एक्ट्रेसीस हिरोईन्स त्यांचे कॉस्ट्युम्स आणि त्यांचे ड्रेसीस लेट इट बी ट्रान्सपरंट. कितें उलयता तूं हांव कितें म्हणपा तुला कितलो डिझायन आसता बरो डिझायनर आसता बरें दिसता सारकें आनी तूं कितें उलयता रे हांव कितें फट मारूंक शकना. फट मारूंक शकना जाल्यार एक सांग पावर मिनिस्टर आसतना तूं आउटशर्ट करून भोंवतालो आनी आतां PWD मिनिस्टर जाल्लेल्या तूं इनशर्टूच करून भोंवता एकदम अशें कितें When you put in shirt, you realize that you are going obese. आनी कितें आतां तुका जर पोट आसत रे आनी तूं इनशर्ट करीत जाल्यार मागीर तें पोट दिसता आनी मागीर चलयां मरे अंकल अंकल काका काका म्हणटा गॅस जाता सामकी कितें आसा न्ही, अशी तुजी खूब फावटी गॅस जाल्या आय हॅव टू एडमीट जाता तें जाताच न्ही. हांव कितें फट मारूंक शकना. पोट दिसता म्हणून आउटशर्ट करूं नाका एक्सरसायज कर करता करता करता. फाल्यां सकाळी 5 सुमार डेली आमी जॉगिंगाक हांव येता तुज्या घरा कडेन तुका उठोवपाक. ओके हे PWDन कितें चल्लां सद्या आज काल रस्तो केलो आज फोंडटा. तुमकां आयकून आनंद जातलो की जस्ट इमॅजिन परत सुरू जाला. अरे तुम्ही मला नाका जाल्लें करता मरे. आमी नाका जाल्लें करता अरे हांव सरळ प्रश्न विचारता तेका तुमी कित्याचें कितें आन्सरां दिता मागीर हांवें कितें करपाचें आणि कितें आहा सांगात. सांगपाचें कितें कन्नडिगा महासंघ आहा पळय ते पयलीं कितें म्हणपा लागले आमी पंचायत इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचे ना. रोखडेच 5 मिनटान कन्नडिगा महासंघ म्हणटा की आमी पंचायत इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतले पण एज अ गोंयकार. कितें घेवन उलयता आसतले ते. ते हांव गो पण आयज तूं भोवतेक चाळवल्ल्या अवस्थेन सारको म्हणजे असो अप्रुव्हल 52 पोस्ट अप्रूव्ड. आमचो सीएम म्हणून सामकें सॉलिड हिंदी जावं कोंकणी जावं बंडला मारपाक भाशेचें बंधन लागना सीएमाक. फाटल्या मिनिस्टराची कर्मां हांव भोगता कर्से भरपूर PWD म्हाज्या माथ्यार मारल्या पण कितें सांग सीएम आमची पिल्ला पावरफूल. पाय धरपाचे असले सीएमाचे हांव पाया पडटा पेपर काडपाचे आनी निमतान हांव पाया पडटा सीएमाक. येता मरे BJPन ऐकले मरे सिटी रवीन कितें सांगलां ते 25चे 30 आनी 30चे 40 करूंक जाय आमकां. केन्ना येता BJPन तो सांग आनी येतना तीग 6 जाणांक घेवन यो बरोबर. उल्हास सेका मातसो दाखय BJPची वाट कशी येवपाची ती. हे पळय एडवायस हांव तुका दितात पण महत्वाचे म्हणजे सगळ्यांत मांद्रे मतदारसंघात लक्ष्मीकांत नावाचे माणसां जे आसात ह्या माणसा पासून दूर रावपाची खूप आवश्यकता आसा. तुम्ही विश्वजित राणेक भियातात मुख्यमंत्री तुम्ही विश्वजित राणेक भितात हय हय हेच आयकुपाचें उरना एक दीस. Sanskriti Interior Studio, brought to you by Anant Lakshmi and Sons and Shetye Group. Sanskriti Interior Studio and Hello Florist. Samruddhi Lifestyle, Pen de Franc, Porvorim, Goa. Call us on 9028 186699. हे सर कोणाक कांयच वायट दिसना आतां सगळे गेंड्याच्या कातीचे जाल्या तुम्ही स्पश्ट उलया. बिंदास उलया सर. फाटली 5 वर्सां तुमची राजकीय कारकीर्द काबार करपाचें काम कोणें केलें. गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान. तुम्ही आतां कितें म्हटलें पळय तेजेर तुमी ठाम आसात. आणि हे तुमचे पेटंट मिश्कील हास्य म्हणजे जखमेचेर मिठूच जणू. सर गायक मिकाजी हांणी जी अंजुणा वास्तू उबारल्या हांव स्वागत करता. कितें बाबू मडगांव बॅगा घेऊन गेला न्हू. अंधेरी रातों में सुमसान राहों पर
रेडी हमें हटाने को, उसके नाम से कालीज कलकलता है, उसे लोग अमित शाह कहते हैं। इलेक्शन की रातों में सुरला की राहों पर वोटिंग परसेंटेज घटाने को बाबा बैगा धुकलता है। अरे तो विश्वजीत बेस्ट पायाने रॅब्यान भोवता मरे, आतां ताका जळू बी लागत मरे पायांक, आनी जळू आंगाक लागत जाल्यार दसोन उरता मरे ती, आनी तो सुटना मरे, आनी ताका सांगात मरे कापराचें उदक लावचें पडटलें मरे, मागीर जळू सुट्टा मरे ती, आतां रॅब्यान कित्याक भोवंक जाय रे? हे कसलें इंजेक्शन तें पयलीं सांग. वाय द निडल ऑफ द सिरिंज इज सो बिग वेरेज फॉर अदर्स इट इज सो स्मॉल. सर तुम्ही व्हडले मनीस न्ही म्हणून तुमकां व्हडले सुयेचें इंजेक्शन मार म्हाका दुकाना. म्हाका इंजेक्शन दुकाना. आता 2 दीस घराकडे आयस लावून बसचो पडटलो. बेश्टोच घेतलो मरे हेका. आता ट्रेन रुळा वयल्यान घसरता. उबो रावल्यार बरो, म्हणजे हो भाशण तरी बेगीन सोंपयतलो. माझ्या 40 वर्षाच्या अनुभवान आज एक गजाल शिकलो. ह्या संवसारान खाज, शिको, जामोई हाडो येता, पण भाषण दिवपी रवी नायकाक कोणूच हाडू शकना. अग्निपथ. हाँ अग्निपथ है. शिकली डायलॉग ना, आज अपन का 6 बजे मौत के साथ अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट है. इंग्लिश बोलता है, समजता है. तुझा फेवरेट डायलॉग खंयचो? भिवपाची गरज ना. पिक्चरातलो म्हणटा रे हांव. आपले ते डायलॉग. पण तुम्ही हे म्हटलेले पळय तेन्ना लोकांनी खूप फकाणां मारली न्हू ह्या डायलॉगाची. तेन्नाय फकाणां तुमीय करताले. ते आम्ही बेश्टे अशें हे मनाक लावून घेवनाका. जाता थंडी खात रे. मग चल मरे चहा पाव भाजी बी ऑर्डर कर मरे. हॉटेलान गेलो काय आमची ऑर्डर आमकां सोमती जाय आसता न्हू, सामकी फास्ट. टमाट भाजी म्हणटा पण आसता सगळे भितर बटाट. 100%. भायर पावस पडटा, सामको थंडथंड आणि बरी गरम च्या आणि बन्स सामको फुड्यान. तोंडाक पाणी सुटला. आता टेबलार तुझे बरे बन्स हाडून दवरलो, फुललेलो बन्स बरो गरम गरम हाडून दवरलो. काय तू कसो खाता? बोटान ठुस ठुस करून खाता. ते बन्स इतले फुलता कशे, बोमाडे कशे कशे ते? हांव लायक फायंड आउट करा कित्याक ते. आणि बटाटवडे बरे लागता न्ही आणि गरम गरम आणि मोठे मोठे. उसळ भाजी बरोबर एक्स्ट्रा कानो. हांव मागताच. मागपाकूच जाय. खरो गोंयकार मरे तू, मागपाकूच जाय. एक्स्ट्रा कानो आमचो अधिकार मरे. लस धरपाची ना, लस धरल्यार पेज मेळना. कितें ते आमी सांगपाक जाय. तो हॉटेलाचो पात्रांव गल्ल्यार बसता पळय आनी सदांच तो एकूच गजाल चिंतता. कितें ती सांग? आज आपलो बोल्लो कितलो भरतलो. सगळेच ना रे, थोडे असतात. लास्ट 15 दीस थंडी कशी जाल्या, कशीच वचना. कितें करपाचें? बारीक बारीक हें करून पळय. बारीक कितें? फेणयेचो. अरे अल्टिमेट वखद, अल्टिमेट. ज्या पक्षान तुका इतलें दिलें त्याच पक्षाची गेम करप. दॅट इज ऑल रायट. दॅट इज पार्ट ऑफ द गेम. तुमचेर विश्वास दवरूंक जायना अशें म्हणटात. कित्याक म्हणटात? फाटले रिकॉर्ड्स काढा न्ही पळय. फ्रॉग जम्पिंग ही संकल्पना एका उंचेल्या पावड्यार व्हरपी एकटोच. तो दिगंबर कामत. म्हणजे दिनेश गुंडूराव म्हणटा की मेन कॉन्स्पिरेटर इज दिगंबर कामत. हे खरें तर रास्ता कितें?
मेन सूत्रधार कोण? हांव आणि दुसरो सूत्रधार कोण? मायकल. तुमकां कॉन्स्पिरसीचे पितामहा अशें म्हणटात. अशें कॉन्स्पिरसी करपाक कितलो टायम लागता? ते एक दीस पुरो? कॉन्स्पिरसी एका दिसान जायना. कॉन्स्पिरसी 24 वरां भितर जायना. कॉन्स्पिरसी 5 वरां 6 भितर जायना. आनी कॉन्स्पिरसी घरा बसून जायना. हें कितें सांगता? तुमी CM आसले पळय तेन्ना विजय आपल्या घरात कडेन बसून कॉन्स्पिरसीज करतालो न्ही. अरे घरा भितर जायना जाल्यार मागीर ती खंय जाता कॉन्स्पिरसी? कॉन्स्पिरसी करता जाल्यार यू हॅव टू बी कितें आसता यू हॅव टू बी इन द फील्ड न्ही. कॉन्स्पिरसीचेर तुमचो गाढो अभ्यास पळोवन म्हणजे तुमचो जो एक्सपिरियन्स आहे इतल्या वर्साचो कॉन्स्पिरसीचेर, तुमच्याच पक्षान तुमचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातलां. हे हसणे का न्ही सर? कितें दिसता तुमकां? तुमी डिस्क्वॉलिफाय जातले? पळया कशें जाता तें. व्हडल्यो व्हडल्यो केशी घोळून पिलो दिगंबर. हे डिस्क्वॉलिफिकेशन कितें पेटिशन? तुमी BJPन वतलेच आज नाल्यार फाल्यां अशें अशें. आनी ते देवा मुखार सोपूत बीन घेतली तें कितें तर? दिगंबर बाब हे तुमचे कितल्यावें इलेक्शन आतां जालें तें फाटीं? 8वें इलेक्शन म्हजें. 8वें इलेक्शन म्हाका कंटिन्युअस निवडून येता. तुमी 8 फावटी आमदार न्ही आनी आजून मडगांवचो बस स्टँड जायना. हो प्रश्न सुटावो जालो जाल्यार मागीर इलेक्शन मॅनिफेस्टोन घालतलो कितें तें बी. पण कामां करूं नाका. दिगंबराची 4,500 ते 5,000 मतां इंटॅक्ट असतात. असं एक सेक्शन मडगांव शहरात आसा. तुम्ही रिटायर्ड हर्ड म्हटले म्हणजे स्वता. हां तुमी आमकां क्रिकेटीचो बी संदर्भ बी दिलो. हॅव यू एवर फेस्ड अ सीझन बॉल? आय हॅव फेस्ड इट. ओके सो सीझन बॉल कसो येता आंगार? सडनली वॉट वॉज युअर इनिशियल एक्सप्रेशन वेन यू फेस्ड द बाउन्सर? म्हणजे आय वॉज स्टन्ड अँड हर्ट ऑल्सो. जातलेच न्ही. बाउन्सराचेर तूं जर हूक शॉट मारपाक सोदता जाल्यार मिस जालो जाल्यार तोंडारूच बसपाचो न्हू. व्हडले व्हडले प्लेयर हांवें तोंडां फोडून घेतल्या बाउन्सर बॉलाचेर. ते पळय म्हाका भितरय दुखलां, म्हाकाय दुखलां. वॉटेवर कांयच ना म्हटलें जाल्यार म्हाकाय दुखलां. आय एम ऑल्सो हर्ट. कसली बंडलां मारता रे दिगंबर. हे आतां खंय वता तुमी? BJPच्या लिडर्सां मेळपाक वता. वाज येता न्ही एकाच जाग्यार कितलीं वर्सां म्हण काम करतलो. जॉब सॅटिस्फॅक्शन म्हण कितें तरी आसता काय ना? सारकें न्ही. हां कामावर जायला उशीर जायला बघतोय रिक्षावाला, वाट माझी बघतोय निलेश काब्रालवाला, काय रे मंत्रीवाला बघतोय रस्ते करणेवाला, जेट बॅचर मशीनवाला वाट माझी निलेश काब्रालवाला. सर रिक्षा लागली फाटल्यान. सॉलिड डॅमेज जाला. पात्रांव येवच्या पयलीं हांगासून बेगीन पळ काड. अरे काय ना लेट जालो म्हणजे सकाळच्यान पळय हांव ते फायली रेडी करता मरे. एक्सेल शिटान सगळे फीड केले, सगळे हांवें डेटा रेडी केला आनी सकाळच्यान लागला 8 येयला. हांवें आतां भायर सरता पळय आनी जालें कितें सगळें रेडी केलें मरे. ऑलमोस्ट 300 पानी फायली रेडी केल्यो आनी सेव करच्या टायमार कंप्युटर क्रॅश जालो मरे. इरार जाली तकली सारकी. मुद्दम जबरदस्ती अरे आमच्या मनीस अरे अरे आमच्या गाडयेन फुल आणू गाडी आमच्या बरोबर आणि हात लावू नका. मी तुमका काय ना रे. बॉलिवूड हिरोंचेर मरे सावार येयला आमकां. बॉलिवूड खंयच्या खंय पाविल्ले आहा. तेच पळय मरे आतां हो तो रणवीर सिंग पळय अवतार पळय तेजो. कितें म्हाका कित्याक खातीर हें करता तें कळना. कितें वॉट इज द रिजन? दॅट इज वॉट आय एम आस्किंग. पळय चल बाबा गरमीचे दीस गरम जाता म्हणून कपडे काडले आनी बसलो आपलो. समजो येता न्हू. पण हे पावसाचे दीस मरे. थंड थंड सगळे कडेन खंय बरें भायर बसपाचें. ताणें वचून घरा बसपाक जाय. पॉयंट या म्हणजे कोणी निर्वस्त्र जावन कोणी जर बसता जाल्यार आपल्या घरात बसता न्हू.
बसता म्हणून तू म्हणटा, ते म्हणटा बसता म्हणून. लेट द आर्ग्युमेंट बी ओपन न्ही. आर्ग्युमेंट इज व्हाय इज ही लुकिंग लाईक दिस ॲट अस असं करून. व्हॉट इज हॅपनिंग, वेअर इज बॉलिवूड गोईंग. No, that I don't know how it will go because that I have not thought deeply into this. बॉलिवूडान आमच्या आता हिरो जाव हिरोईन जाव अंग प्रदर्शन करचेच पडटा, ना जाल्यार सक्सेस ना, अशेंच जालें न्हू. तें बी सिद्ध जाल्लें आहा आज म्हाका दिसता. अशांनी मरे बॉलिवूड चड वेळ उरपाना. पळया आतां कितले उरता तें. हे हिरोंचे सोड, हे आता हिरो निर्वस्त्र जाता पळय, तशें आमच्या पावसान आमचे रस्ते बाबडे निर्वस्त्र जाता. हे आतां जेट पॅचर हाडून म्हणून पॅचिंग केलेले पळय, ते रस्ते फुट्टा मरे. कित्या खातीर फुट्टात? वयल्यान कांय जायना आसतलें न्ही म्हणून कोणाक इंट्रस्ट आहा. वयल्यान म्हळ्यार कितें ते तुका निलेश सांगतलो. लास्ट प्रश्न म्हजो, टायम ना म्हाजे कडेन. खूब फावटी दिगंबराक पासून खबर नासता त्यो गजाली तुका पयलीं खबर आसता, तुका पयलीं कळटा. सामकें शुअर शॉर्ट कळटा. शुअर. कोण सांगता रे तुका हें सगळें? तुजो सोर्स कोण रे? काँग्रेसींतलो. व्हॉट? नो, अनदर दुर्गादास कामत इन मेकिंग. खुद्द लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी थंय वचून पाहणी केल्ली तेच्या पयलीं, जाल्यार आनी कितें दुबाव? जस्ट इमॅजिन. अरे कॉन्क्रीट अजून सुकोंक ना सारकें, पण काय हरकत ना. प्लेन उडटा, मुंबय दिल्ली वयतले न्हू, ते उडोन वयतले. ते कितें रनवेचेर धांवत मुंबय वयतले काय दिल्ली ते धांवत? तेका कितें रस्तो लागता. वेस्ट बेंगॉलाक वचूंक जाय एक दीस, हांगासून एक बरी फ्लायट धरून. म्हजो मित्र थंय आहा. सर आमची न्ही काही पायलट्स लेडीज आसात, पण ती न्ही अशी भिवपाचे ना, म्हणजे रायट इंडिकेटर मारून लेफ्टाक बी टर्न घेयनात ती अशी. कारण कितें आसता सर, प्लेनी फाटल्यान प्लेन केन्ना येवन तेकाना न्हू फाटल्यान म्हणून, आनी पोंक पोंक पीक पीक करिना न्हू. होय. Sanskriti Interior Studio, brought to you by Anant Lakshmi and Sons and Shetye Group. Sanskriti Interior Studio and Hello Florist. Samruddhi Lifestyle, Pen de Franc, Porvorim, Goa. Call us on 9028 186699. सो आमच्या बरोबर आहे मुख्यमंत्री आणि विश्वजित राणे, दोघी एकामेकाक आता नमस्कार करा पहिली. मुख्यमंत्री, तुम्ही विश्वजिताक भितात? अरे असं किती करता? मुख्यमंत्री म्हणतो तू, घटराव म्हणतो तुम्ही विश्वजिताक मातशे भियातात. ना ऑफकोर्स, भंय दिसपाचो प्रश्नच ना. शुअर सीएम? बिलकुल ना. नेक्स्ट प्रश्न. विश्वजित, तुम्ही असे पहिलीपासून ठरवले की मुख्यमंत्र्याक त्रास करप, काय तुम्ही असे म्हणजे पहिले की असे थोडे दीस रावया, काही दीस रावया, मागीर त्रास करूया, एक काही दीस असे रावून पळोवया? काही दीस हांव मातसो शांत आशिल्लो पळोवपाक की मोका मेळटा चौका मारता आणि सीएमाची खुर्ची हस्तगत करता. माझी तसली कसलीच इच्छा ना. सीएम, तुमका विश्वजिताची वैयक्तिक लेवलाचेर खुन्नस आसा, वैयक्तिक लेवलाचेर तुमका राग आसा विश्वजिताचो? आणि वैयक्तिक राग माझा पहिली नाशिल्लो, आतांय ना. तुमका दिसता की
ब्लायंड विश्वास दवरूं येता ह्या सरकारान विश्वजिताचेर. क्लियर सांगा, यू आर ऑन रेकॉर्ड. हांव तर म्हणना तुम्ही रेकॉर्ड करा, व्हिडिओ काढा, कितें जाय ते करा, कित्याक म्हाका काय हरकत ना. आय एम सिटिंग टुडे एज विश्वजीत राणे इन फ्रंट ऑफ यू. बाबा कितें कारणा शिवाय एग्रेशन कित्याक करता? बेश्टोच एग्रेसीव कित्याक जाता? तुमचो मंत्री सीएम बेश्टोच एग्रेसीव जाता. हे लोकूय उलोवपाक लागल्या. I am asking you a question today. You must have dealt with several leaders. I am here as a town planning minister. सीएम असले आनी एक्सप्रेशन दिव नाका, तो आनीक खावताळटलो. या बाबा टेल. या I am a responsible minister in this government. सीएम प्लीज, यू आर मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर मी, मोर एंड मोर डिफिकल्ट. आमचो पॅचअप करपाक सोदता मरे. तूं आसता बेश्टोच कितें आसता? तो आनीक खावताळटलो मरे. तुका दिसना तो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कसो? ते हांव म्हणना कांयच. बाबा, इफ यू हॅव एनीथिंग इन युअर माइंड, टेल इट हियर, राईट नाव. आताच कितें ते क्लियर कर. टेल इट हियर. I have nothing. You look at me. हे हास्य आनीक जळफळाट करतलो. कितें सिच्युएशन आहा एक्झॅक्टली सांगा म्हाका आतां तुमचे. पक्ष वाडल्या उपरांत खूब जाणांच्यो इच्छाय जाग्यो जाता. म्हणजे विश्वजिताच्यो इच्छा जाग्यो जाल्यो अशें म्हणपाक सोदता तुमी? म्हणजे विश्वजिताच्यो इच्छा जाग्यो जाल्यो अशें तुमी म्हणपाक सोदता. तुमकां विश्वजिताचे कितें खटकता? डायरेक्ट सांगा, फुडें नुता. आपूण श्रेश्ठ, आपल्याकूच सगळें मेळचें, And this is not going to change. असो जर कोण फाल्यां ते सांगता आसत जाल्यार विच इज रॉंग. I know what I'm talking. असलो स्वार्थ घेवन पार्टीत रावण्यापेक्षा पार्टींतल्यान भायर गेल्लो बरो आसता. तशें जावचें ना. अरे 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 रावा मातशे. केजीचे स्टुडंट काय झगडटात मरे तुमी? या. I only want to say one thing. येस मिस्टर राणे, प्लीज से. I will definitely take very harsh decisions as far as I am concerned. हो फक्त एक फार्स आसा. सीएम प्लीज, ही इज ऑन हिज फीट. म्हणजे ही इज सिटींग. तू असं मदी मदी हासताना उलयता पळय, ते मागीर परिणाम जाता तेजेर. म्हाका म्हाजे तकलेर काय परिणाम जायना. म्हणपाक काय हरकत ना. बाबा, वाय सो मच ऑफ एंगर? व्हॉट हॅज हॅपन एक्झॅक्टली? I want to understand what has happened. नाही हॅपन म्हणजे हांव सांगता तुका व्हॉट हॅज हॅपन. वाय डू यू गो टू दिल्ली नाव एंड देन? ते बी अशें सांगिनासतना तूं वयता सीएमाक म्हणजे असो लिपून लिपून. म्हणजे कोण सेंट्रल लिडर्स, यू गो टू मीट सेंट्रल लिडर्स. It's a very sensitive matter. सीएम सांगिना पळय तो दिल्ली कित्याक वयता ते. कोणाक मेळटा तो दिल्ली वचून? द मायटिएस्ट अँड टॉलेस्ट लीडर अमित शाह. I really don't care who is. Now this should not create panic in anybody's mind. Just imagine